एक प्रत्येक स्थान आसा मोरये उपरांत व्हडलो सान म्हळ्यार नाजारेतान जेजू आनी मोरयेची सेवा करून एक आवाज नाचलेली जिनी तो जियेलो सडवणेचे चारित्रेन सांज जुजे मोरयेचो मान राखलो आनी जेजूचो जीव राखलो जाल्लो नितीवंत मनीस डिसेंबर 8 तारीख 1870 इसवेंत पापा पियूस नव्यान सांज जुजे पोय सभेचो शारोती म्हूण परगटलो सांज जुजे आमकां मायेचो पती हे फेस्त मार्च 19 संभ्रमतात हे फेस्त कुटुंबान सांज जुजेचो पात्र कितें आनी भाग्यवंत कुटुंबा जिनी जियोंक आमी कितें करूंक जाय म्हणलें नियाळूंक आपोवणें दिता असलो सान आमकां पात्रोन सान जावन लाभलेले आमचे वर्तें भाग फाटल्या वर्सांनी सांज जुजे मुखान आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर आनी आमचेर वतल्ल्या धाराळ बेसांवां खातीर देवाक आमी आर्गां दितना सांज जुजे परी सादी नितळ निस्कळ आनी भाग्यवंत कुटुंबा जिनी जियोंक देवाचो आदार मागया सांगाता आमची सेमिनरी वर्कशॉप प्रशांत निवास आनी नाटक संघ ह्या सांज जुजेच्या नांवाक समर्पिल्ल्या आसता ह्या संस्थांनी वावुरतेल्या सेवा दिवच्या आनी प्रायवंत भाव भयणी पासून प्रत्येक रितीन मागया आतां आमची काळजां मनां एक करून आमच्या फिरगजेच्या पात्रोनाक नांवाडया ताची मजत मागया ताच्या पावलांनी चलया आनी देवाक आर्गां दिवया प्रवेश गीत गावन मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया
मिसाच्या बलिदानाची त्यासावा ह्या पर्याशात 70 आणि 100 वर्सांच्या जल्मदिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता शालेट डिसोजा. देवाक अर्गां सावन मिसाचें बलिदान भेटयतात आई विमोरेरा आनी कुटुंब, ग्लॅनी आनी रितेश डिसोजा आनी कुटुंब, जूड मानो आनीक साबिता आनी तांचे कुटुंब, अनिता डिसिल्वा, रॉबिन जेन्सन लोबो, जेराल्ड आनीक ट्रेसी डिसोजा, फ्रांसीस लोबो आनी कुटुंब, शामित आनीक सनोज फर्नांडीस, निशाल आनीक निशांत डिसोजा, अजित इम्मटी आनी कुटुंब, सुमन पिंटो आनी कुटुंब, एंटनी मिरांदा आनी कुटुंब, ऑल्विन आनीक नोरिन डिसोजा आनी कुटुंब, कॅथरीन लुवीस आनीक किरण लुवीस, एलेरियो अर्लिन आनीक एरन आनीक डेनेका, इवोन डिसोजा आनी कुटुंब, तशेंच देवादीन केविन बॅप्टिस्टाच्या आत्म्या पासत जास्मिन बॅप्टिस्ट, घरचाल मावा पासत कॅथरीन लुवीस आनी किरण लुवीस, देवादीन लुवीस डायसाच्या आत्म्या पासत कुटुंबाचे सांदे, देवादीन जेम्स डिसिल्वा आनीक वलेरियन डिसोजा हांच्या आत्म्या पासत फ्रांसीस लोबो आनी कुटुंब, देवादीन रोजलिन सांतोस च्या आत्म्या पासत पामेला सांतोस आनी कुटुंब, ह्या सर्व त्या सवां पासत सांगातास आयच्या दिसा मुर्दोम दिल्ल्या सर्व मुर्दोमकारांचो, सेवा पटयलेल्यांचो आनीक ह्या फेस्ताक कुमक केल्ल्या सर्वांच्या इराद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सांजे मरिफाद देवा लागीं आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताई मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, सांजुजे मरियसो पती आनी जेजूचो पोस्को बापाय हे दबाजीक फेस्त आचरण करूंक हे कुटुंब जावन आमी सांगता जमल्या. आमच्या पात्रोना मुखांत्र आमकां जाल्लें सगळें बरेंपण आज आमी मोगान वळखून घेता आनी देवाक आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन सांजुजे कुटुंबाचो वडील जावन, पती जावन, बापोय जावन ताणें देखीवंत जिणी जियेली मातणी आपल्या कुटुंबाक जबाबदारेन ताणें सांबाळ्ळें आनी कुटुंबाचें पवित्रपण ताणें उखलून दवरलें. आज सांजुजेक आमी मान करतना आमच्या कुटुंबांत ताच्या मुखांत्र जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र आनी फुडें एक बापोय जावन, एक पती जावन, भुरगीं बाळां जावन, ह्या कुटुंबाचो सांदो जावन आमची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक, जबाबदारेन करून कुटुंबाचें पवित्रपण उखलून धरून ताचो म्हत्व समजून जियोंक सांजुजेची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी मौन रावया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या. आमी सगळे अचकत आनी पातकी म्हणलें वळखून घेवया. प्रत्येक जावन कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्यांत आमी सुकोन पडल्या खातीर, आमच्या जबाबदारेंत आमी सुकोन पडल्या खातीर, कुटुंबाचें मौल्या आनी ताचें पवित्रपण उखलून धरूंक आमी सलवल्ले खातीर जेजू लागचें, एकामेका लागचें बोगसाणें आनी काकुळट आतां आमी मागया. सकट सांगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमन करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमच्या कुटुंबाच्या सरगर सांगातीर आतां आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा आमच्या सोडवंदरा जेजूची आनी ताच्या माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत तुजेक वेंचून काडलोय तेच परी जेजूच्या गुडात कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदरान सोडवंदराचें जिवीत आमचें सगळें वाडत वचो आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. समवेलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयले. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजाचो विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी तीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें शिवासन तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजे घराणे आनी तुजे रास म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजे शिवासन ससनाक ताकतले. देवाचे उतार हे.
सांपावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायजकन दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्र काल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उदेशी ताका लभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहमूच आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पौज पुस्तकेंत बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय, मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांक नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांक हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली. अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत तसो भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हे. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बाकी, दीस रात ते तुझी वाखणी करीत आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मरी आनी मरयेतावन जल्मालो जेसू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन खेपरी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसमो पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उडतच सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायलेले प्रमाणे केलें. दैवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, सांजूच एक माणकन हें फेस्त आमी आचरण करते आसा. आनी आयच्या ह्या फेस्ताचो संदेश आनी म्हत्व आमकां येदोळच कळीत जाला. आनी प्रत्येक जावन आज आमी नियाळ करता. सांजूजे कुटुंबाचो वडील जावन, एक खरो बापूय जावन, मरयेचो पती जावन
कशें कुटुंबाचें पवित्रपण ताणें सांबाळलें आनी एक बापायची जबाबदारी कशी पाळली ह्या विशयांत आनी आमच्या कुटुंबाक ताचे जिणेंत रावन कसलें प्रेरण मेळटा अशें थोडो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. एक फावटी एका ल्हानशा भुरग्याक कुटुंबांत एका ल्हानशा भुरग्याक अशें सवाल केलें, तुज्या पप्पा विशयांत या तुज्या डॅडी विशयांत तूं कितें सांगूंक आशयताय, या तुजो डॅडी म्हळ्यार कोण, तुजो पप्पा म्हळ्यार कोण, ताचे विशयांत हांवें विचारल्यार तूं कितें सांगूंक शकताय अशें एक ल्हानशें सवाल त्या भुरग्या लागीं विचारलें. आनी ह्या भुरग्यान अशी जाप दिली, माय डॅड इज अ हिरो, नॉट टू द वर्ल्ड बट ओन्ली टू मी. म्हजो डाडा म्हजो पप्पा एक हिरो म्हळ्यार कळटा तुमकां, पूण संवसाराक न्ही, म्हाका मात्र तो हिरो. म्हजो डाडा या म्हजो पप्पा देव, तो म्हाका देव, इज ए गॉड. कित्याक म्हळ्यार हे कंप्युटराच्या की ह्या गुगलांत कितलें मेळटा पळय ताच्या की चड म्हज्या डाडा कळीत आसा, त्या देखून तो म्हजो देव. म्हजो डाडा या पप्पा म्हजो बापूय तो सांताक्लॉसाच्या की चड मोग आसो म्हाका. सांताक्लॉज म्हळ्यार आमकां कळटा गिफ्ट्स दिता या स्विट्स दिता भुरग्यांक, पूण ताच्या की चड गिफ्ट म्हजो डाडा दिता, ते स्विट्स म्हाका दिता, त्या देखून ताच्या की चड तो म्हाका मोग आसो. म्हजो डाडा या म्हजो पप्पा म्हजो स्वास म्हजो उस्वास. कित्याक हांवें आवाज करच्या पयलेंच तो उलयता, तो म्हज्या लागीं उलयता. म्हजो आवाज येवच्या पयलेंच ताच्या लागीं उतरां आसात म्हज्या लागीं उलोवंक. तो संवसारांतलो अदीक सोबीत मनीस, हँडसम गाय म्हजो डाडा. कित्याक म्हळ्यार ताचें आसो, ताची मोगाची ऊब ह्या संवसारांत म्हाका कोणूच दिवंक शकना, म्हजो डाडा मात्र म्हाका दिवंक शकता. ताची सवळीच म्हाका पुरो, कित्याक त्या सवळ्यांत म्हाका कळटा तो म्हाका सोन घालना. हांव ताच्या सवळ्यांत केदाळय सेफ, म्हाका कसलेंच बादाक जायना म्हाका कळीत आसा. आनी म्हणें ते भुरगे म्हणालें, म्हजो डाडा इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. देवान म्हाका दिलें एक गिफ्ट, एक देणें. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हे सवाल जर पतीन आपल्या पती विशयांत विचारल्यार अशें सांगूंक पुरो, ह्या भुरग्यांनी डाडा ह्या मम्मा विशयांत विचारल्यार अशें सांगूंक पुरो. पूण ह्या ल्हानशा भुरग्याची जाप निजायकी भोव दादोसकायेची, ह्या संतोशाची. आनी अरे की आमचे डाडा, आमचे बापूय, आमचे पप्पा अशेंच जायचे म्हूण आमकां आशा, अशेंच आसाच आमचो अणभव. एका बापायचें रुपणें ह्या पतीचो महत्व आदल्या काळार कसो आसलो म्हणल्यार एक घडीभर आमी चिंतल्यार आमकां अणभव कळीत जाता. थोड्या आदल्या काळार आमी गेल्यार तो एक कुटुंबाचो वडील म्हणून अदीक मान ताका आसलो. कुटुंबाचो वडील ह्या कुटुंबाचो एक व्हड खांबो तो बापूय, ह्या कुटुंबाचो वडील, कुटुंबाचो खांबो. तो जोडणान कुटुंबाक पोसता असलें चिंताप. एक गंभीर मनीस, एक शिस्तेचो मनीस, एक मानाचो आनी गौरवाचो व्यक्ती, मौल्यां शिकोवचो, तिदवणी दिवचो आनी वाट दाखोवचो, एक आदर्श व्यक्ती, एक देखीवंत व्यक्ती अशें आमचो अणभव आसलो. आमच्या पप्पा विशयांत या म्हज्या बापाय विशीं, आमच्या आवय बापाय विशीं चिंतना अशें एक चिंताप आसलें. पूण मोगाचेनो आतांच्या आधुनीक संवसारांत ह्या बापायचें स्थान खंयसरगी आदले परी आसलें तें चिंताप, तो मानाचो जागो खंयसरगी लिपोवन गेला म्हणून म्हाका भोगता, अशें हांव चिंतां. फादरहूड या बापयपण ताची गरज ना म्हणलें चिंताप आधुनीक समाजांत आसा. हो आधुनीक संवसार बापाय विणें, वडिलां विणें जियोंक जाता म्हणल्यार बरी रुजू करूंक भायर सरला तशें आमकां भोगता आतांच्या संवसारांत. एका तराचें भेय आमकां आसा. कित्याक बापूय या पती या कुटुंबाचो वडील एक देखीवंत मनीस, एक आदर्श व्यक्ती म्हणून मानून घेवच्यांत आतांची भुरगीं आनी तरणाटीं ह्या कुटुंबादारां
कैंगी पाटी सर्ते आसात म्हणलें एक चिंताप गंडी जावन आसा वय आमचो अनुभव ह्या आधुनीक संवसारांत आतांची कार्टुनां पळयात तुमी भुरगीं पळयतात टीव्हीर थंयसर एका बापायचें कशें पिंतरायतात म्हणलें तुमी पळयल्यार तुमकां कळटा चिंताप थोडें बदलला एका बापायक जस्ट तो एक सांदो मात्र कुटुंबात सांदो ताचे जावन जबाबदारीचें तें चित्रण ह्या कार्टुनांत भुरग्यांक दाखयनात बगार फकत एक बापाय गरज आसा ह्या असले एक चिंताप असल्या जाहिरातांत जावंक पुरो ह्या इतर रितींनी आमी पळयता देखूनच बापायचें तें स्थान आद्या कालाचें आनी आतांचें पळयल्यार तुलन केल्यार आमकां कांय तरी भिरांत उपसता अमेरिकांत एक संशोधन संस्थो तांच्या संशोधना प्रमाणे एका कुटुंबांत वडिलां प्रत्येक जावन बापायची सळवळ आनी संबंद भरपूर आसले एका कुटुंबांत समस्या मस्तू उणें म्हणून तांणी रुजू केला खंयच्याय कुटुंबांत बापय या आवय वडिलां कुटुंबा संगी भुरग्यां संगी सळावळेन आसात मोगान आसा संबंद आसात आनी सडीत वेळ दितात तस जाल्यार कुटुंबांनी समस्ये उणें म्हणलें तांणी रुजू केलां आनी खंयसर असली सळावळ ना थंयसर समस्ये गंभीर रितीन आसात म्हणली एक संशोधन अशें आमकां सांगता तर मगचे न्हू असल्या समस्यांचे तर्क हांगासर आज आमकां गरज ना आयचें फेस्त आमकां उलो दिता कुटुंबांत वडिलांचें म्हत्व कुटुंबांत एक बापूय जावन या आवय जावन पती जावन तांणी केली ती जबाबदारी आनी कुटुंबाचें पवित्रपण उखलून धरच्यांत सांजुजे आज आमकां प्रेरण म्हणलें चिंतून त्या दिशेन आज आमी आमची चिंता पाठोवंक आसा सेंट जोसेफ रिप्रेजेंट्स ए मॉडेल ऑफ ऑथेंटीक फादरहूड एक आदर्श पती या बापय नॉट टू बी हिरो फादर एक हिरो फादर न्ही तो और मास्टर ऑफ द हाऊस फादर बट ए रियल फादर ऑथेंटीक फादरहूड सांजुजे एक आदर्श बापय आदर्श वडील एक पती म्हणलें हें फेस्त आज आमकां उगडासा करता आनी हाचो म्हत्व आमच्या कुटुंबांत जियोवंक आमकां प्रेरण दिता देखूनच हांव चिंता पापा फ्रांसिसान एका खऱ्या बापायची देख समाजीक आनी कुटुंबाक गरज आसा म्हूण समजून 2021 वर्स सांजुच्या मांडाक समर्पण दिल्लें आमकां उडास आसूंक पुरो देव बाप आमचो बापय आमी भुरगीं तशें सांजुजे कुटुंबाचो वडील एक आदर्श देखून तो म्हणटा पापा म्हणटा सांजुजेचें रुपणें आमच्या पॉकेटीन दवरूंक न्ही बगार आमच्या कुटुंबांनी ताची देख घेवन जियोवंक आमी शिकोवंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस उलो दिता देखून फादर म्हळ्यार एक सोशियोलॉजिकल रोल तो या डॅडी या पप्पा म्हळ्यार सायकोलॉजिकल आनी इमोशनल जाता पप्पा म्हणटना थंयसर बोगणां येतात बापय म्हणटना एक सोशियोलॉजिकल सामाजीक एक बिल्लो पूण डॅडी म्हणटना चड बोगणां चड मोग उपजता एनी मॅन कॅन बी अ फादर इट टेक्स समवन स्पेशल टू बी अ डॅड त्या देखून एक बापायचें स्थान वर्तें आसा कुटुंबांत बापय पती या वडील मोलादीक जबाबदारी पवित्र जबाबदारी तो जीवदातार जीव सांबाळणार तो राखणो आनी दिवपी इज अ प्रोटेक्टर अँड प्रोवायडर देखून आयचो दीस थोड्या देशांनी फादर्स डे म्हणून सेलेब्रेट करतात आयचो दीस एक भुरगें आवयच्या कुशवांत आसतना आमकां कळटा आवय गर्भेस्त आसतना भुरगें आवय सोचो एक वांटो सगळें चलन वलन तें आवय कळटा आवय कोण म्हणलें आवय उलोवची रीत ती साळवळ बगना भुरग्यांत त्या गर्भेंत आसल्या भुरग्याक कळटा पूण बापय कोण म्हणलें केदाळ कळटा एक संशोधन सांगता 22 वीक्स गर्भांत 22 वीक्स म्हळ्यार 5 ते 6 म्हयन्यांनी एक भुरगें बापायचो ताळो आयकूंक शकता खंय केन्ना आवय बापय सळावेळेंत आसतना मोगान उलयतना थंयसर बापायचो मोग आनी बापायचो ताळो आयकूंक शकता म्हणून एक संशोधन सांगता तर मोगच्या भाव भयण आनी भुरग्यांनो भरती जबाबदारी एका कुटुंबांत एका वडिलाक बापयक आवयक आसा देखून सांजुजे आमकां थोडीं सुत्रां दिता प्रिंसिपल्स कसले प्रिंसिपल्स थोडीं सुत्रां आसात कशें सांजुजे एका कुटुंबाचो वडील जावन आमकां देखीवंत हे बापय कसो हे पती कसो आमच्या कुटुंबाक एक आदर्श म्हणलें थोडीं सुत्रां प्रिंसिपल्स तत्वां सांजुजेच्या जिवितांत आमी समजून घेवया पयलें आसा सांजुजे देखीवंत बापय सेंट जोसेफ वॉज ए
ही लेड बाय एग्जाम्पल. लेड बाय एग्जाम्पल. आपूण एक लिडर जावन एक देख जावन ताणें आपल्या कुटुंबाक सांबाळलेलें. मॅन ऑफ ॲक्शन म्हणटात. मॅन ऑफ ॲक्शन. देखून जुजे देखीन कुटाम चलोवन व्हरता. बऱ्या गोवळ्या बरी बऱ्या मुखेल्या भशेन कुटाम तो सांबाळून व्हरता. एक खरो पती जावन हे मोगाळी पती जावन मोरयेक तो सांबाळटा. जर थोडी घडीत आमी पळयल्यार मरी जेजूक जल्म दिवची त्या वेळार घडली घडितां. तिका जागो नातलो. एक आसरो तिका नातलो. त्या वेळार जुजे आसरो सोदून वेता आनी मरयेक तो सांबाळटा. ही लेड बाय एग्जाम्पल. धैर्या दिखतो देखीवंतो हे देख जावन मरयेक आपल्या पत्नीक तो सांबाळटा आनी जागो सोदून काडून थंयसर गर्दनाच्या गोट्यान जेजू जल्मले आमी घडीत नियाळटा. तेच परी इजिप्ताक पलायन करता आसतना त्या राती त्या कावजेनेंत त्या आकांतांत जुजे मरयेक सांबाळून व्हरची रीत तो देखीवंत बापय तो. ही लेड बाय एग्जाम्पल. त्या देखून पयलें तत्व आसा देखीवंत बापय. त्या देखून असलें एक चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार आसता आसतना आमी आमच्या कुटुंबाचे वडील जावन असली देख आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाक दिवंक शकता. त्या देखून एका मुखेल्याचें लक्षण आसा माऊपण. आमी पळयता सांज खंयसरी उलयल्लें पवित्र पुस्तकान ना. सगळे उलयल्यात पूण जुजे उलयल्लें ना. ताणें आयकल्लें मात. हें जावन आसा एक लक्षण एका मुखेल्याचें एका वडिलाचें. सगळ्यांनी कुटुंबान उलयल्यार कोणें आयकुचें. सगळ्यांनी लढाई केल्यार कोणें समाधान करचें. सगळ्यांनी परिहार सोदून गेल्यार थंय परिहार खंडी जावन मेळना. त्या देखून कोणें म्हणी एकल्यान आयकचें या इल्लें उलयचें. सांजुजे तसले एक आदर्श आमकां दिता. मौन म्हळ्यार तो उणें उलयलो जाल्यार चड ताणें आयकलें आनी कुटुंब भोव अपुरबायेन ताणें सांबाळलें. दुसरें तत्व आसा ताचें तो नितीवंत बापय. जस्ट फादर जस्ट मॅन. नितीवंतपण. नितीवंतपण म्हळ्यार भावार्थी जिवितांत आटापून आसा. नितीवंत म्हळ्यार निती घालचो म्हणून मात न्ही. नितीवंत आमच्या भावार्थी जिवितां बंदून आसा. आमचो भावार्थ आनी नितीवंतपण सांगता वेता. त्या देखून मॅन ऑफ फेथ तो भावार्थी मनीस गट भावार्थ आसलो. दोगांक मात पवित्र पुस्तकान सांगलां नितीवंत म्हणून. एक नोये आनी एक जुजे तांकां मात्र नितीवंत मनीस म्हणा. कित्याक म्हळ्यार तांच्या भावार्थांत हें नितीवंत सांबाळूंक तांकां साध्य जालें. त्या देखून कुटुंब सांबाळच्या दी जुजेक साध्य जालें. कित्याक म्हळ्यार तसो भावार्थ ताका घट दवरूंक साध्य. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत तशेंच जर भावार्थ आसा आमचें कुटुंब सांबाळूंक आमकां कश्ट जायना. कसलेय कश्ट आयल्यार कसली आणवार आयल्यार पिडा शिड्या आयल्यार आमी भावार्थान जर गट आसाव आमचें कुटुंब सांबाळून व्हरूंक खंडीत साथ जाता. त्या दिशेन जुजे आमकां आदर्श. आयच्या वाचपान आमी आयकलें अब्रामाक भावार्थाचो बापय म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भावार्था मुखान जाल्लें तें बरेंपण. हांव राष्ट्राचो मुखेली करतलो तुका राष्ट्र हांव दितलो. तुका सकट न मान करतलें मान करतलें असलें ताका बिरूद मेळ्ळें जाल्यार ताचो भावार्थच कारण. कश्टां मेळ्ळारी अणवारां मेळ्ळारी ताणें भावार्थ सांबाळो देखून अशें ताका साध्य जालें. त्या देखून नितीवंतपण ह्या भावार्थी जिवीत गरज. तिसरें आनी अपुरबायेची गजाल जुजे कामेली. ही वॉज ए वर्कर. कामाचें म्हत्व ताणें समजलें. बापय कुटुंब जोड नाडटा कुटुंबाक सांबाळटा आमकां कळीत आसा. कितलींय आमचीं कुटुंबाचीं वडिलां गल्फांत आसात हे भायल्या गांवांत आसात. तांचे कश्ट आमकां कळीत आसा. एक सूर येता थंयसर कुटुंबा खातीर जोड नाडचें. कुटुंबा खातीर कस वचचें. हांगासर भायल्या भुरग्यांक चोड न्हू. थंयच एक सूर ह्या जाग्यांनी कश्टां वेळार आनी कोरोनाच्या वेळार थंय कश्टली रीत खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा आमचे कुटुंबाचे वडील. त्या देखून जुजे कामेरी कुटुंबाक जोड ताणें हाडलें. आनी हे कामेली जावन 3 सुत्रां आसात. एक सूत्र मेजर ट्वायस कट वन्स म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो एक सुतारेचें काम करतलो. सुतारेचें काम म्हळ्यार जनेलां करचें भांग करचें ह्या रुखाचें काम करचें. त्या देखून रुखाचें काम करता आसतना ताणें 3 प्रिंसिपल्स ताणें तो जियेलो. पयलें आसा मेजर ट्वायस कट वन्स म्हणून. दोड मेजाप एकच कातराप. म्हळ्यार त्या वेळार रूख म्हळ्यार मोलादीक वस्त भांगारा बरी तें वेस्ट करूंक जायना. कांय सूख जावन कट गेल्यार तें सगळें रुखाडूच वेस्ट जातालें. पूण जुजे 2 फावटी मेजतालो 1 फावटी कट करतालो. आनी हें ताचें प्रिंसिपल ताणें कुटुंबांतय लागू केलें. सगृतकायेन ताचें नृत्य बरें आहलें. ताचें उलोवणें बरें आहलें. ताचें सळावळ बरें आसली. त्या देखून मेजून तो जियेतालो.
आमच्या जिवितांनी तशेंच कुटुंबाच्या वडिलांचें नर्त्य अधिक गरजेचें आसा, बुद्धवंतकाय अधिक गरजेची आसा कुटुंबाक चलोवन. दुसरें प्रिंसिपल्स ताणें एक कामेली जावन वापरलें जावन आसा, यूज द रायट टूल फॉर रायट जॉब. यूज द रायट टूल फॉर रायट जॉब. त्या वावराक तें हातेर थंयसर सुताऱ्याच्या कामाक सुत्तो या मेजूंक कोल या चेजल या इरणे ड्रिल्लींग मशीन स्क्रू ड्रायव्हर्स या किसूल घालचे हातेर हें सगळें वापरतात. तातूंत त्या कामाक तें उपाय करचे. किसूल घालचे हातेर या केळो धाडोवंक जायना, सुत्यांत आमकां मेजूंक जायना, तें हातेर त्या जुजेन हें प्रिंसिपल यूज केल्लें. तें हातेर त्या वावराक. त्या देखून कुटुंबांत हें प्रिंसिपल ताणें जियेलो. कशें आमच्या कुटुंबांत जियेतना कसलें हातेर आमच्या लागीं आसात. आमच्या लागीं हातेर आसात कुटुंबाचें मागणें, कुटुंबाचो मोग, कुटुंबांत बोगसाणें, बायबल, सक्रामेंत, हे सगळे हातेर आमकां आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक. आनी एक प्रिंसिपल ताणें यूज केलें, टेक केअर ऑफ युअर टूल अँड दे वील टेक केअर ऑफ यू. तुज्या हातेरान तूं सांबाळ आनी कुटुंब तुमकां सांबाळूंक सादी जातलें. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, ही असली थोडी भोव अपुर्वाच्यो गरजो ह्या तत्वां सांजुजे कुटुंबांत जियेलो. तर आज ताका मान करून आमी हांगासर आसा. आनी एक निस्वार्थी बापूय तो जालो, ह्या विधेयपणाचो बापूय तो जालो, ह्या एक स्वप्नेली जालो. ही वॉज ए मॅन ऑफ ड्रिम्स म्हणटात. एक स्वप्नेली तो कुटुंबा खातीर तो जियेलो. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, भाव भयणीनो, आज आमी जुजेक मान करता आसतना ही थोड्यो गजाली आमच्या मतींत आमी दवरया. पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणांत सांजुजे जिबीत आमच्या दोळ्या मुखार आसतना एक बापूय जावन, एक आवय जावन, कुटुंबाचो वडील जावन आमची जबाबदारी बऱ्या तरेन करूंक आमी प्रयत्न करया. त्या दिशेन आमच्या काळजांत देवचो जेजू आमकां सुमेस्तांकी आदार जावं दी. आमेन. उबी रावया. एक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सांगात आमी म्हणया, सतमंता देवाक सरकुलीदार बापा सर्गांनी आनी जेजू क्रिस्ता सच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या सामन्यांतलो पुनर्जन्म जालो, सरकार चडलो, देवाच्या उजवाड बसला, ते तांची मुस्लिम करतालो, सतमंता पवित्रज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे मोक्षणे, फुडेंचे जिवनपण, सस्तेचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयण भुरग्यांनो, आतां आमी आमच्यो सर गरजो प्रत्येक जावन कुटुंबाच्यो गरजो उडास काण जेजू समोर भेटोवन दिवया. कुटुंबाच्या हर एका सांद्या सुवात प्रत्येक जावन उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक ह्या परगांवांत आशिल्ल्यांचो उडास काण तांच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. तुमचे जबाब जावन दी. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या बापा, अख्ख्या पवित्र सभेच्या वडिलांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आमच्या बापा साहेबाक, सर बिस्पांक, प्रत्येक जावन आमच्या दिएसीसीच्या गवळी बापाक, ह्या जाकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक तुज्या पवित्र सभेची जतन करूंक बोळ भलायकी, मोतीक समाधान आनी सर पवित्र आत्म्याची देणी लाभय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या बापा, आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वाद घाल. आमच्या फिरगजेंत हर एक कुटुंबांत माया मोग, बोगसाणे, सोडधोड, राजी संदान राज करूं. कुटुंबाच्या वडिलांनी तांची जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळणं, आवयांनी तांच्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवन, भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक काल जावन चलोवन एक आदर्श कुटुंबाजिणी जिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. मोगळा बापा, ह्या फिरगजेन सेवा दिवन अंतरलेल्या सर येसाका
ससनसो विशेवलाबाई तांच्या सेवेक सर्गींच्या रासान वर्ते इनाम तांकां तूं फावो कर. प्रस्तुत फिरगजेन फावोच्या विकार बापाक रेक्टर बापाक सेमिनरीच्या प्राध्यापकांक आनी सेमिनरिस्तांक आनी विविध रितीन सेवा दिवच्या सुमेस्तांक तुज्या कुरपेदेन्यांनी बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा, ह्या दिसांनी परीक्षेक हजर जावच्या सर्व आमच्या भुरग्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तांची मोत उजवाडाय. तांणी शिकले तांच्या मोतींत उरोवन बरे कन्न परीक्षेन बरोवन उत्तीम फलितांश जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या बापा, आमच्या फिरगजीच्या सरपिडेंसांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक बळ आनी करपा लाभय. तुजी कुशी वयतर तांची पिडान तूं गूण कर. ह्या गडे मरणाच्या तणेर आशिल्ल्या बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा, हांगासर हजर आशिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल. आज आमी तुज्या नितीवंत साकराक सांजेक मान दितना ताच्या मेटांनी चलून तुका आनी आमच्या भाऊ भयणीक मानवासरची जिणी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचो पात्रोन सांजुजेच्या फेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक मुर्दम दिवन उदार मोन दाखयल्या सर्वांचो, वस्तू रुपार दान दिल्ल्या सर दानींचो, सेवा भेटयलेल्या सर भक्तिकांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर आनी 100 वाट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता. सांगातच फाल्यांच्या दिसा ह्या वेदीचेर सादर जावचो पिलाताची झरती नाटक बऱ्या रितीन सादर करूंक आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरज सोडाच काडणी आमी मागया. सरपदवीधर आमच्या मोगाळा बापा, आमी भेटयलेली ही मागणी तूं मानून घे. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर आमची कुटुंबां तूं पवित्र कर. आमची जबाबदारी समजून आमचो कायदो पाळूंक आमकां तुज्या पवित्रत्वेच्या कृपेन भर. तुजी येतराच वट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
म्हज्या भाव भयणी आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेव देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, भाग्यवंत हांव कुवार मरी एक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली. मानान तसो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता. ती आमच्या भक्तीची आनी विश्वाची सेवेची खुणा जावन नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर अपवित बापा, सर्व पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत सुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाकणता, तुजी खेती परगट करता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वास आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुत आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विंचून काडलोय. जे दूज देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात, तांचे संगत आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत. पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Povertă să gut părgăciuia. Sumia Jesu Christa, tu
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमो सुमेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळेंक फोव कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती आनी तिचो पती भाग्यवंत सुसे आमचो पात्रोन भाग्यवंत धमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींचा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कश्टांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार. देगुणी जिवितांत सवच काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण आमच्या बावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतराच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाके. सोम्याचे शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमच्या काळजांनी तो येता आमच्या कुटुंबांत तो राज करता आनी आमकां सुमेस्तांक आशिर्वाद दिता. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजेंचे म्हाका फोव ना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोच्या काळजा दिनवाशी मोर मुझे उपकार तुझो बावडो भरला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा सर्गी दळबार सांडून संसरा कायलो देखून अर्गा तुका सोमिया कुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा देवाशी मोर मुझे उपकार तुझो बावडो भरला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा भाग्यवन सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांय केल्याय आनी जिविताच्या आवड्यान पसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ्ळें आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणान पाळूंक तुज्या कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दयकन बसया. मोगाच्या सकाळी एक 10 मिनटां भितर रावचें आनी मिसाचें बेसांव जाल्ल्या उपरांत सकाळांक आयस्क्रीम आसा ते देखून कोणी वचोंक. मोगाच्या बाब रेक्टर आनी तशेंच हांगासर आयचो प्रधान यासक आसा रोशन क्रास्ता आनीक सेमिनरीच्या यासकाच्या तर्फेन जमलेल्या समेस्तांक भागी संतोश भरीत आमच्या पात्रोण सांताचे सांजुसेचे फेस्तांव मागता. प्रत्येक रितीन परगांवान वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक प्रायवंत आनी पिडेस भाव भयणी पसत विशेष फेस्ताचे शुभाशय पटयता आनी तांकां बरें फेस्त मागता. सांजुचे आमचो पात्रोण सांत आमकां समेस्तांक आपल्या बेसांवांनी भरोवन दी आनी आमचे बसो देवा लागीं विनंती करून दी म्हूण हांव मागता. आयच्या दिसाचो प्रधान यासक बाब रोशन क्रास्ता, डिरेक्टर फादर मुल्लर होमिओपॅथीक आस्पत्र देर्ला कट्टे तांणी आयच्या दिसाच्या संभ्रमाची सोबाय सडयल्या. अपुरबायेचो शर्माव दिवन बापायचो सागो कितें आनी सांजुचे बापयांक आनी कुटुंबाक कशें आदर्श ह्या मुखांतर प्रवचन दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे बसोत आनी विशेष रितीन मागलां. तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन बाब रोशन असो हांव उपकार बावडटा आनी तांकां तांच्या मुखल्या जिवितांत जैत मागता. एक ताळयो भेटया पाद्र्याबाग. फाटल्या 9 दिसांनी विविध यासकांनी नव्यानाच्या वेळार शर्माव दिवंक आनी आमकां नव्यानाच्या वेळार मागोवंक कुमक केल्या. ह्या सर्व यासकांचो काळसांतावन हांव उपकार बावडटा. हांगासर सबार धर्म भयणी संभ्रमाक हजर जाल्यान आमच्या मोगान हांगासर आसलेल्या सर्व धर्म भयणींक काळसांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाची लितुर्ची अर्था बरीत रितीन चलोवन वेल्या बाब दियमंती दुसऱ्या वाड्यागारांनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही वेदी सोबोवन आल्तार मांडूंक कुमक केल्ल्या आमच्या कॉवेंताच्या सिस्टरांचो प्रत्येक रितीन सिस्टर जसिंता, सिस्टर दोरोथी, मारिटा आनी सर्व रितीन सांगात दिवच्या सिस्टर सिल्विया सुपिरियर आमची कॉन्वेंट आनी सर्व सिस्टरांचो काळजांतावन हांव उपकार बावडटा. फिरगचे उपाध्यक्ष श्री ऑल्विन मिरांदा, कार्यदर्शी श्री विलियम फुटाडो आनी 7 वाड्यांचे गुरकार आनी प्रतिनिधी सर्वांचो काळजांतावन हांव उपकार बावडटा. तुमच्या सेवेक आनी उदार मनाक हांव सदांच आभारी आसा.
हांगासर बॅकड्रॉप तयार करूंक कदलां मांडूंक काणीक एकठांय करूंक कुंभाराची मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या सर्व युवा सणांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आसतना तांकां सर्वाय रितीन आदार दिवन मार्गदर्शन दिवच्या श्री मायकल डिसोसा हांकां प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी आमच्या आयच्या संभ्रमाक आपुरबायेची कंतारां गावन लितुर्जी अर्था बरीत करूंक आदार दिल्ल्या सर्व गायन मंडळीच्या सद्यांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटां. मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री श्रेर्ली फ्रंटेरो हांकां देव बरें करूं. नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ता दिसांनी कुमो केल्ल्या आल्तार भुरग्यांचो आनी साक्रिस्तीन सर्व रितीन आदार दिवच्या श्री विनोद बासो आमचो साक्रिस्तीन ताचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या दिसा ह्या मिसाक जमलेल्या सुमेस्तांक आयस्क्रिमाची वेवस्था केल्या. हे आयस्क्रीम वांटूंक ग्रेस आयस्क्रीम पार्लर हाचो मालक बर्नार्ड हाणें मोठो सहकार दिला. 50% सगळ्या आयस्क्रिमाचो आयवज ताणें स्पॉन्सर केला. ताच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजेची आशिर्वादा ताचेर आनी ताच्या वैवाटाचेर हांव मागतां. ह्या स्टेजीक नवें रूप दिलां आनी सगळें काम वेळार मुग्धोंक आदार दिल्ल्या श्री थॉमस डिसोसा आनी ताच्या कामेल्यांचो आनी सगळें इलेक्ट्रिफिकेशन हांगासर केल्या आमचो इलेक्ट्रिशियन सहाया ताचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पिलाताची सर्ती म्हणलो धार्मीक नाटक करिस्माच्या काळार सहज जाल्लो. फाल्यां ह्याच वेदीचेर सांजेर 6:30 वरार सादर जातलो. आमचे कलाकार हो नाटक खेळोवन दाखयतात. बाब रॉनी सरावो बरयणार. श्रीमती क्लिटा नोरोना ह्या सगळ्या नाटकाचें निर्देशन दिता. देखून व्हड्या संख्येन तुमी येवन हो नाटक पळयसय आनी करिस्माच्या काळाक सहज जालें हें बरें चिंतप नियाळ करूंक आनी आमच्या कलाकाराक उदार मनान आदार दिवंक तुमचे लागीं हांव कालती विनंती करतां. वेळार येवंक परत तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. काणिकेच्या पुरुषावा मुखांतर आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमाची सोबाय चडयल्या. काणिकेचो पुरुषावाक सांगात दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. ह्या काणिके वेळार एकठांय जाली सगळी काणीक गरजे वोंत एका आश्रमाक आमी दान जावन दितल्या. देखून उदार मनान दान दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. हे फेस्त संभ्रमान आचार करूंक जायत्यांनी मुर्दोम दिला. तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या निस्वार्थी सेवेक हांव आभारी जावन आसा. सावंड्स आनीक हांगासर लायट्स सांजेक ताची वेवस्था केल्या श्री अजित इम्मटी ताका देव बरें करूं. फोटोग्राफी स्टॅनली बंटवळ आनी व्हिडियोग्राफी डिवायन वर्ड चॅनल हांणी आमकां करून दिल्या. तांचोय हांव उपकार सांगतां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आयच्या फेस्ताक मुर्दम जावन सहकार दिल्ल्यांचो आमी उपकार बावडटां. उपकारी मानाची वात हांगासर आमी म्हणटा आसतना तांणी नांवां पयलीं बरीच मुखार येवन उपकारी मनाचो गुर्त जावन ही मानाची वात प्रधान यासकतावन स्विकार करीसय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. नांवां ह्या परी आसात. बाप दियमंती पयलो वाडो, नांव नाका मुनी कुटुंब, विजय मिरांदा आनी कुटुंब, प्रकाश फ्रंटेरो आनी कुटुंब, विक्टर मस्करेनस आनी कुटुंब, एलरिक आनीक एरल मस्करेनस. बाप दियमंती दुसरो वाडो, नांव नाका म्हणून हे कुटुंब, श्रीमती ग्रट्टा करवालो आनी कुटुंब, नतालिया पेन्ना आनी कुटुंब, रोसी फुन्सेका आनी कुटुंब. ब्रदर पुलियनी पयलो वाडो, स्वीडल मस्करेनस आनी कुटुंब, फ्रीडा सांतोस आनी कुटुंब, रूडी आनी लुसी डिसिल्वा आनी कुटुंब, डोरथी फ्लोरस आनी कुटुंब. ब्रदर पुलियनी दुसरो वाडो, जोसेफ आनीक तेरेसा आनीक जॉयल आल्फ्रेड आनी तांचे कुटुंब, लॅन्सी सिक्वेरा आनी कुटुंब, नांव नाका म्हणून एक कुटुंब, इग्नेशियस पीटर फुन्सेका आनी तांचे कुटुंब, आल्बर्ट डिसोसा आनी कुटुंब, नॅसरेथ सॅमसन आनीक एरन सॅम्युएल डिसोसा आनी तांचे कुटुंब. बाब चेरोम लोबो वाडो, सुशील जैसन आनी तांचे कुटुंब, लिली डिसोसा आनी कुटुंब, वेइन डिसिल्वा आनी कुटुंब, फ्रांसीस लोबो आनी कुटुंब, अजित इम्मटी आनी कुटुंब, नितीन मायकल आनी कुटुंब, बॅप्टिस्ट अल्बुकर्क आनी तांचे कुटुंब. बाप बेल्लेरी वाडो, सेल्मा नोरोन आनी कुटुंब, डेनी सपोस आनी कुटुंब, जॉन डी डायस आनी कुटुंब, मीना रेबिबस आनी कुटुंब, नांव नाका म्हणून आनी एक कुटुंब. फातिमा वाडो, डेसी पिंटो आनी कुटुंब,
एलिसा डिसोसा आणि कुटुंब, पीटर आणि जेसिंता लोबो आणि कुटुंब, स्टेल्ला पिंटो आणि कुटुंब, झीना पिंटो आणि त्यांचे कुटुंब, एड्रियन एंटनी आणि अश्विन डिसोजा आणि त्यांचे कुटुंब, विन्सेंट सिक्वेरा आणि कुटुंब, ऑल्विन आणि नोरिन डिसोजा आणि त्यांचे कुटुंब, विक्टर रेगो आणि त्यांचे कुटुंब, नाव नका म्हणून एक दानी, सिप्रियन आणि रिटा वास आणि त्यांचे कुटुंब, जोसेफ आणि लविना डी डायस आणि त्यांचे कुटुंब. फिरगेच्या बायली तुणे आमकां फेस्ताक मुर्दम जावन दिला. तांची नांवां ह्या परी आसात. तांणी मानाची वाद स्वीकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता. कॉलिन मचादो वलेन्शिया, अनिता डिसिल्वा, जेराल्ड आनी ट्रेसी डिसोजा वलेन्शिया, नाव नका म्हणून एक दानी वलेन्शिया, निशाल आनी निशान डिसोजा वलेन्शिया, इन्फेंट मेरी कॉन्वेंट, जॉयस डिसोजा आनी कुटुंब वलेन्शिया, आल्बर्ट डिसोसा लविना हळ्ळी, एडवर्ड डिसोसा, एडवर्ड ज्योती लविना कारकड, पौल आणि जेसिंता डिसोसा वलेन्शिया, श्रीकांत आणि वीरा कामत मिलार, लेन सिक्वेरा वलेन्शिया. कोणाची नांवां सुटून गेल्यान जाल्यार दयकन तांणी मुखार येवचें आनी मानाची वात प्रधान ह्या सकतावन स्वीकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता. परत हांगासर जमलेल्या येद्या व्हड संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जावन ह्या संभ्रमाची सभाय सोडयलेल्या सर्व फिरगजकारांचो आनी फिरगजे बायल्या सांजुजेक भक्तिकांचो हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. मिसले तक्षेन तुमी भायर वयता आसतना तुमकां आयस्क्रीम वणटात. हें आयस्क्रीम उबे रावया आनी निमाणे बेसांव घेवंक आमकां सम्यायती जावया. मोगाच्या भाव भयण भुरग्यानो, आमकां सोमेस्ताक फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन उपकार आटयल्ले जावन आसा आमचे विगार बाप मॅक्सिम. आमकां सोमेस्ताक आपोवणें दिवन हांगासर ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटेली जावंक तांणी आमकां अवकाश करून दिला. हांगासर आसलेल्या सक्कड ह्या जागांच्या नांवान आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान बाप मॅक्सीक आमी बरें फेस्त मागता आनी ताच्या मुखल्या मिसावाक आमी बरें मागता. आतां जाल्यार 2 जोरान ताळयो दिया. एक विशय सांगूंक हांव विसरालो. जेप्पूचे पत्र जेप्पूचो प्रकार तावन करता देखून ह्या सगळ्या संपादकी मंडळीन वाड्याच्या गुरकारांनी एक घडी बोर स्टेजीक येयचें म्हणून हांव विनंती करता. कळाय करनाकाच विगी स्टेजी लागीं येया. जेप्पूचो प्रकाश आमी उक्तावण करता आसतना मुखल्या दिसांनी असो एक स्मारक अंक आमकां उसवाडाक हाडूंक आसा. देखून भुरग्यांनी आनी व्हडांनी लेखनां, कविता वा ड्रॉईंग कितेंय आसा जाल्यार आनी इस्तिहारां प्रत्येक जावन आमकां ह्या बुकाक गरज आसात. देखून परत तुमचे लागीं हांव विनंती करता हो स्मारक अंक्याक तुमचे उदार मन दाखयचें म्हणून हांव विनंती करता. रेक्टर बापानो मुखार येवन हो बूक मोकळी करीचे म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करता. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. सर्वेच पाव तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. सांजुजे बाप तूं आमकां मोगासो विघ्ना आनवारांनी गरजांनी पावसो.
माची घेऊन माग्या आधार दासो सुसे बापा पाव तू आमकां सुसे बापा राव तू आमकां वावरान तुजो आधार दी आमकां सदां सांबाळ व्हर तू आमकां सुसे बापा पाव तू आमकां सुसे बापा राव तू आमकां वावरान तुजो आधार दी आमकां सदां सांबाळ व्हर तू आमकां मोगाळ पुता सवे आंगवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां कर बघून खुशाचे गुरवेणीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन